15 ऑगस्ट हो दीस देशाच्या स्वातंत्र्यावो 78वां स्वातंत्र्य दिन आमी मनयता। देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या वीर स्वतंत्र सैनिकांक आज आमी याद करता। 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस गोंय सरकार आनी हांव एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यात विसरूंक ना। आनी म्हणून तर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा देशभरांतले स्वतंत्र सैनीक यूपी आसतले, राजस्थान आसतले, मध्य प्रदेश आसतले, लखनौ आसतले, ह्या सगळ्या कडल्यान ह्या गोंयच्या सीमेचेर हांगासर स्वतंत्र सेनानी आयले आणि भारत माता की जय, गोवा मुक्त करो, गोवा मुक्त करो ह्यो घोषणा दीत ह्या गोंयच्या राजवटीत भितर आसतना 35 जाणां हुतात्मा पत्करले। आनी तेतूंतले हिरवे गुरुजी आसतले, शेषनाथ आसतले, ह्या सगळ्यांची स्मारकां बांदपा खातीर म्हाजें सरकार विसरूंक ना। म्हजें पयलें सरकार आसतलें तेंच्यांनी गुरु शेषनाथ आनी हिरवे गुरुजी हांचें स्मारक हे हांगासर तयार केलें। हे करपी म्हजें सरकार हें पयलें सरकार आसतलें। हांव म्हजें व्हड कोण सांगना, पण सरकारान ह्या सगळ्यांक याद करप हें गरजेचें आसा। म्हणून तर हे पत्रादेवीचें पवित्र स्मारक आमी जाता तितके बेगीन हे पुराय करपाच्या वाटेर आसा। कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना म्हणून तर ते थोडेशे डिले जाले, बट आतां 19 डिसेंबराच्या पयलीं ह्या पत्रादेवीचें स्मारक जें आसा हें लोकार्पण करपा खातीर आमचें सरकार हे कटिबद्ध आसतलें आनी आतां 19 डिसेंबराच्या पयलीं ते करतलें।